कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नगर नियोजन कायद्यातले कलम 17(2) बाबत उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयान आव्हान दितले अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। 17(2) कलम न्यायालयान रद्द करूंक ना, फकत नेमान बदल केल्ल्याचे मंत्री राणेन स्पष्ट केले। 17(2) हेजेन जे रूल रेग्युलेशन एंड गायडलाइन जे आसा ते स्लाइटली तेजेर हांव विचार करता। कोर्टान जे सजेशन दिल्या आनी एक लक्षात घेवंक जाय की कोर्टान जर एक झटक्यान जर कितें करूंक जाय आशिल्लें, आमकां ते वेळ दिवपाचें नाशिल्लें। आमकां 6 वीक टाइम दिल्ले आसा सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करपाक आनी थंयच्यान आमकां रिलीफ घेवपाक। एक आमी एक लक्षात घेवंक जाय, आमकां विकास चाललो जाय, बॅलन्स डेव्हलपमेंट जावपाक जाय। तुमकां आनी येता सांगता, आनी हे जे लोक जे सांगता ठरावीक आमी पळयता की ठरावीक लोकांचे सगळ्या गोंया राज्यान सगळे तरेन वेगळे तरेचे डेव्हलपमेंटाचे काम हांवें पळयलां तुमच्या ट्विटराचेर आनी कितें कोण न्यूज चॅनल आनी कोणी कितें दिल्या हायलायट करून दिल्ले आसा। एक लक्षात घ्या, गांवांनी तुमी आयज गांवांत रावतात, गांवांनी जर तुमी पळयल्यार तुमी पळयता की लोकांक वेगळ्या तरेची राहणीमानीची सोयी सुदारपाक वेगळ्या तरेचे तांकां सोयी सुविधा जाय। जे कितें आयज हांवें पळयलां ते ऑर्डर वाचून म्हणून तुमकां हांवें सांगलें, नाल्यार हांव जर उलोवंक ना लोकांक दिसतलें कितें खरेंच कितें तरी जालां काय कितें, कांयच जावंक ना। आमी सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करता। मुकुल रोहतगीक आमी ऑलरेडी ब्रीफ केल्ले आसा। मुकुल रोहतगीक आमचो मॅटर सुप्रीम कोर्टान व्हरतलो। तो व्हरताना आमी बी आमचे मनान कितें आसा आनी हायकोर्टान जे कितें दिलां, एक लक्षात घ्या, ज्युडिशरी हांव खूब मानता आनी आयज जजान कितें सांगलेलें आसा आनी जजान कितें इंटरप्रिटेशनाचें सांगलेलें आसा की कांय कडेन ते वेगळे तरेन ते इंटरप्रिटेशन आनी ऑपरेशनलायज वेगळे तरेन करपाची गरज आसा। ते वेगळे तरेन ऑपरेशनलायज करपाक प्रॉब्लेम ना, म्हणूनच आमी 39 हाडले। 39 हाडले उपरांत ऑब्जेक्शन सजेशन आनी लोकांक जर कितें करपाक जाय ते ऑब्जेक्शन सजेशनाचो जो पयले जे नाशिल्ले ते आमी इम्प्लिमेंट केल्ले आसा। करेक्शन हे जावंक जाय आनी हे सगळ्या गोष्टी आमकां करपाक कांयच हरकत ना। आमी एक लक्षात घेवंक जाय की हे जे लोक जे म्हणटाले की आमी सेक्शन 17(2) आमी कॅन्सल करता, 17(2) हॅज बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट। 17(2) चेर ते वचूंक ना। सेक्शन आसा ते सांगता की रूल रेग्युलेशन आनी गायडलायन ते ट्वीक करपाची गरज आसा। ते कशें ट्वीक करपाची गरज आसा तेणी सजेशन केल्ले आसा, ते आमी स्टडी करता। ते स्टडी करून आमी मागीर सुप्रीम कोर्टान मागीर आमचो विशय जे कितें आसा ते आमी मांडपाचो आमी प्रयत्न करतले।